अशी नहीं बैकग्राउंड आज आम्ही हांगा महिला काँग्रेसची सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स तसेच यूथ काँग्रेसचे आम्ही कार्यकर्ता वरद मार्दोळकर आम्ही हांगा सगळे जमिल्ले आसा. आम्ही पोलीस स्टेशनात गेले ते तुमकां सगळे खबर आसा, ते तुमकां बायट दिलेली आसा ऑलरेडी. आतां आमी मिलिंद नायकांचो एफिजी जालो. कित्याक ज्या दिसाक ताका गव्हर्मेंटाने एज अ मिनिस्टर म्हणून सस्पेंड केले, काडून उडयले, त्या दिसाक त्यांनी आमचे कार्यकर्त्यांचो थंय एफिजीन नासलो. आनी थंय जी बायलां आशिल्ली म्हाका हाचे दिसता की ती जी बायलां थंय आशिल्ली ती ताका सपोर्ट करून आनी आमच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात त्यांनी हे स्टॅच्यू तांचो जाळलो. हांव तांकां विचारपाक सोदतां, अरे हांगा आमचे काँग्रेसचे यूथ तशेंच महिला बायलांच्या रक्षणा खातीर हांगा झगडतात आणि तुम्ही जो रक्षण केन्ना खरें जो मिनिस्टर आशिल्लो तेणे आमचे सगळे बायलांचे रक्षण करपाक जाय आशिल्लें, तो रक्षण करनासतना तो भक्षक जालेलो आशिल्लो आणि त्याचो तुम्ही जय जयकार करतात. हे कशें? खरेंच आमकां त्या बायलांक विचारपाचें दिसता. आज त्याचो वाडदीस आसा, पण ज्या दिसा त्याचो वाडदीस आसा आज आमकां वायट त्याची एफिजी लासपाक पडटा.
कित्याक तर त्याने आमकां सगळ्या गोंयकार महिला भयणींक भावांक सगळ्या आमकां लज केलेली आसा. ताका लागून आज आमकां तेची रेफ्युजी नासपाक पडटा. आमकां एक संदेश, एक मेसेज सगळ्या गोंयकारा भयणीक आनी भावांक धाडपाक जाय की बाबा जे कोणी असे कृत्य करतले, जे कोणी बायलांच्या विरोधात येतले किंवा सेक्स स्कॅन्डल करतले तांकां आमी बरोबर शिक्षा दितली. आज आमची भाजपा सरकार जी आसा पळय त्यांनी ताका अजून आतां हांवें आयकलां की ताका तिकीट दिलें म्हणून. हे कशें? तुम्ही जर असल्या सेक्स स्कॅन्डलच्या लोकांक तिकीट देता तर हे कशें? म्हणजे तुम्ही बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणता पण तुम्हीच जर रक्षा आमच्या महिलांची करना तर तुमकां तोंड ना, तुम्ही आणि मुखार वचपाचें ना आणि तुमकां आतां आमचे गोंयकार भयणीन भाव सगळे दाखवून दितले तुमची जागा कितें आसा. मॅडम कोणी सांगला तुमकां तिकीट देता कोण ताका? आत्तां आमकां मेसेज आयलो की ताका तिकीट दिलें म्हणून. आता खरें की खोटें तें खबर ना पण आतां तेणी अशें आतां तो व्हायरल बी करूं शकता, ते कितेंय करूं शकता. भाजप सरकार मॅन्युप्युलेशन एक्सपर्ट मॅन्युप्युलेशन करपाक ते करूं शकता. आत्ताच आमकां कळ्ळें 5 मिनटां पयलीं आफ्टर वी केम आउट फ्रॉम द पुलीस स्टेशन वी गॉट टू नो दॅट ही इज बीन गिवन अ तिकीट. बट वी आर आस्किंग बीजेपी गव्हर्मेंट तुम्ही ताका तिकीट कशें दिता? थँक्यू. थँक्यू.